विष्णू गुरव वो पेशंट म्हणजे एक लोक न्यूज चॅनलान ताजी न्यूज केल्ली की सत्तरी बागान असो एक घर आसा असो भुरगो आसा आनी ताजी स्थिती ज्या त्या घराची स्थिती आसा ती तांणी दाखोवन दिल्ली. सो ती न्यूज जेन्ना आमचे आरोग्य मंत्री आनी म्हजे कडेन जेन्ना ही पावली तेन्ना आमी ठरयलें की हे ताका आर्थीक मदत आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी कितें करपा आसा त्यो आमी करतालेच. सो ह्या भुरग्याचे एक्झॅक्ट स्थिती आमकां खबर नाशिल्ली पण घरा खातीर तांकां आर्थीक मदत खूब फावटी केल्ली आरोग्य मंत्र्यान केल्ली. तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो ब्रह्मकरमळी नगरगांव पंचायतीचो भुरगो. पण जेन्ना आमचे कडेन जेन्ना ती इन डिटेल आयली तेन्ना आमी आमचे मनीस थंय धाडून आमच्या ऑफिसाचे स्टाफ थंय धाडून बिकॉज आमकां जाय आशिल्लें की एक्झॅक्ट डिटेल आनी एक्झॅक्ट कारण त्या भुरग्याचे जो पळय तो बरो नाशिल्लो ताजें कारण कितें तें. सो आमकां अशें जाय आशिल्लें की ताका आर्थीक मदत आमी एकदां दोनदां चारदां करपाक शकता पण आमकां अशें जाय आशिल्लें की तो भुरगो कारण कितें की तो असो बेडेड कित्याक तो जन्माचो तसो नाशिल्लो. तो आमकां कळ्ळें जेन्ना म्हायती काडली तेन्ना की 4च वर्सां जालीं तो असो जाला कितें तरी रॉंग मेडिकल ट्रिटमेंट मेडिकल नेग्लिजन्सा खातीर ताजी स्थिती अशी जाली आनी तो हट्टो भुरगो जो चलतालो कामाक वतालो ACGLान काम करतालो तो सडनली असो बागून इतलो सामको बागवल्लो की टोटली ती जाणटी आपल्या आवयचेर इतलो डिपेंडंट आशिल्लो आनी ती बाबडी ताका सांबाळटली आनी आपल्या चलयेचे जी चली तेजी वारली जावंय वारलो ताज्या आपल्या नातवाक सांबाळटली. ही एकटी जाणटी बायल हे दोगांयकय सांबाळटली म्हणटकच खूब दुख्ख जालें हें पळोवन. सो आमी ठरयलें की बाबा आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज इतले बरेपैकी ट्रिटमेंट जाता इतले बरेपैकी थंय डॉक्टर्स आसा बरेपैकी आमचे आरोग्य मंत्र्याच्या हातांतल्यान इतले लोक बरे जावन गेल्ले आसा अंडर हीज गायडन्स कितलेशे लोकांक ते बेनिफीट जाल्ले आसा. आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जो आसा आय थिंक इट्स यू कॅन से इट्स द गव्हर्मेंट हेल्थ सेक्टर जे आसा आमच्या गोंय राज्यात आय कॅन से इट इज द बेस्ट इन इंडिया. सो त्या प्रमाणे आमी ठरयलें की आनी न्युरोलॉजी डिपार्टमेंट आसा डॉक्टर टेरेजा आसा शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आय थिंक. सो आमी येवजिलें की लेट्स ताका थंय धाडपाचो ताजी पुराय जी कितें डिटेल्स कितें डायग्नोसीस जाय कितें ट्रिटमेंट जाय तो थंयच्यान करपाचो. आनी जेन्ना आमकां डॉक्टर टेरेजान सांगलें अमके ब्लड टेस्ट करपाक जाय MRI करपाक जाय जें कितें करपाक जाय आमकां बॉम्बे कितें धाडपाक जाय आशिल्लें तें आमी सगळें केलें आनी तिणें सगळे रिपोर्ट्स येतकच तिणें डिसायड केलें की आपूण अमके तरेची ताका मेडिसीन स्टार्ट करतली आनी ताजे बरोबर ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट एट द सेम टायम ताका एक्सरसायजीस आनी हें तें सगळें शिकयतले. सो हें दोनी तांचें हें एक बरेपैकी हें मिश्रण जावन आनी करेक्ट डायग्नोसीस करेक्ट ट्रिटमेंटान आय वॉज शॉक्ड की 1-2 म्हयन्यांनी हो भुरगो जो 4 वर्सां हांतरुणार पडिल्लो तो जेन्ना कित्याक आमचे पळय स्टाफ आसा ताका रेग्युलरली GMCन ताका ट्रिटमेंटाक व्हरताले आनी रेग्युलरली मदीं मदीं ताच्या घरा वचून म्हायती काडटाले बाबा हाव इज ही डुईंग. सो जेन्ना आमचे स्टाफ अविनाशान म्हाका सांगलें की बाबा तो आतां त्या दिसा पुसलो चलपा लागलो. सो आय वॉज एब्सोल्युटली सरप्रायझिंगली शॉक्ड म्हणटा तशें आनी खूब आनंद जालो की करेक्ट ट्रिटमेंट आमच्या गोवा मेडिकल डॉक्टरा खातीर ताका मेळून आज हो भुरगो आपल्या पांयांचेर उबो रावला आनी चलपाक लागलो आनी हाज्या इतलो आनंद म्हाका दिसता आय डिडंट फील सो हॅपी एवर कित्याक एक दीस म्हणटा तशें इट्स लायक अ बिगस्ट अचिवमेंट म्हणटा तशें की एक भुरगो आज आपल्याचे पांयांचेर उबो रावन सक्षम जाला आनी स्वयंपूर्ण जाला म्हणटा तसो आत्मनिर्भर जाला कित्याक तो आतां हळू करून विथ एक्सरसायजीस फाल्यां परत कामाक लागपाक शकता आनी हांव ताका खंय तरी खंय कामाक लायतलें. सो ही इज इंडिपेंडंट आनी कोणाचेर फाल्यां तो अवलंबून नासतलो. मेन म्हणटा तें आमचो हेतू कितें की आमच्या 70 लोकांची 70 नागरिकाची जी भलायकी आसा ती आमचो सर्वोच्च म्हणटा तशें प्राधान्य. सो
ऑन टॉप प्रायोरिटी आमच्या लोकांची भलायकी म्हणजे तांचे आरोग्या दृश्टीन आसूनी की तांची आर्थीक दृश्टीन आसूनी तांकां सक्षम करपाच्या दृश्टीन आसूनी महिला आनी युवक तांकां योग्य आमचे गव्हर्मेंट सेक्टरान तांकां सरकारी नोकरी दिवपाचे स्थितीन आसूनी की सार्वजनीक दृश्टीन आमचो मतदारसंघ बदलपाचो आसूनी हो आमचो सर्वोच्च प्राधान्य दिवन आमी आमच्या लोकांची भलायकी ही आमची टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आनी सदांच आसतली आनी आमी हांगा वावरतात आमच्या सत्तरी खातीर प्रत्येक नागरिका खातीर आनी खूब बरें दिसता की आज आमचे हो भुरगो आपल्या पांयाचेर उबो रावन स्वयंपूर्ण जाला आत्मनिर्भर जाला आनी ताज्या फॅमिलीक खूब खूब हांव देवा कडेन मागता की ताका खूब आयुश्य आरोग्य आनी तो खूब यशस्वी जावचो म्हणून.